सांत आंद्रे मतदारसंघातल्या कुडका सांतेना इंगर्जे लागसार हालींच बांदिल्ली नवी संरक्षण वणत बुधवारा फांतोडेर कोसळ्ळी। माती खचिल्ल्यान संरक्षण वणटी सकट हो रस्तोय खचलो। तळाव्यांनी रस्तो कोसळपाचो आसा म्हूण शिटकावणी लेगीत संबंधितांक दिल्ली, पूण ताचेर कांयच हालचाल जावंक नाशिल्ल्यान हो भयानक प्रकार घडिल्ल्याचें तळाव्यांनी सांगलां। उरिल्लो रस्तो कोसळपाची शक्यताय आसा अशी भिरांत तळाव्यांनी उक्तायला। मजगती आमदार विरेश बोरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष घालून संबंधितां कडेन चर्चा करून योग्य तो उपाय काडटलो अशें सांगलां। हांगा सातांजी चर्च आसा, कुडका सातान तळावली, थंयचो हो जो रस्तो ओल्ड गोवा वयता हांगसरल्यान खूब चडावो रस्तो। कालच आमी हांगा येयल्ले आनी हांगा अशें दिसून येतालें की ही जी धड आसा रिटेनिंग वॉल ती पडपाची आसा, ती वांकडी जाल्ली, माती खचलेली आनी पयर PWDन ताजेर बेश्टो एक PCCचो थर घातलेलो जंय जंय वेर गेल्या। पूण काल ताजी शिटकावणी दिल्ली की हो रस्तो कोसळपाचो आसा आनी रातच्या पावसान सकाळ फुडें आयज हो रस्तो फूल कोसळ्ळा। हेजी रिटेनिंग वॉल जी बांदलेली आनी हालींच हो रिपेर केल्लो ताजेर आनी एक थर दिल्लो पळय तो थरी तुमकां हांगा दिसता आनी हो रिटेनिंग वॉल आज कोसळ्ळो आसा। हो रस्तो अत्यंत धोकादायक परिस्थिती आसा, हांगसरल्यान आजून ट्रॅफिक चालू आसा, ती ट्रॅफिकूय बंद करपाची गरज आसा आनी बेगिनातले बेगीन हे सारकें करपा जाय। आतां आमच्या ह्या सातान सेंट एनाचें फेस्तूय जावपाचें आसा ह्या दिसांनी, तवशाचें फेस्त म्हणजे प्रसिद्ध आसा तें, आनी ताजे पयलीं हो रस्तो बेगितल्यातले बेगीन करपाक जाय। पूण म्हाका दिसता एक मोठें डिजास्टर अशें जाल्लें आसा आनी ताजेर बेगिनातले बेगीन एक्शन जावपाक जाय। सगळ्यांनी येवन पयल्यातले पयलीं सद्या हो रस्तो बंद करपाक जाय, कित्याक हो लोकांक खूब धोकादायक आसा। पयली हांगा धड जी आसा ती बरी ओल्ड आसली, अरावंड 10 years आसली आनी कितें जाल्लें जो रोडाचें आसा ते अरावंड 40 lakhsचे जे आसले आनी तेजो कंप्लिशन जालें आनी जे सकयल्लो तो रिटेनिंग वॉल आसा ती रिटेनिंग वॉल आमी ऑलरेडी ती घातलेली। आतां ती आमचो जो आसा तो ऑलरेडी गेल्लो आसा आमचे अप्रुवल घेवपाक मिनिस्टरा कडल्यान। जो मेन जो वयली धड आसा ती सकयल्ल्यान जी आसा ती वीक जाल्ली आनी ती वीक जाल्ल्या कारणान हांगा प्रेशर येवन हो सकयल देंवले आनी 2 दीस पयलू ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केल्लें जावं आसा जावं JE आसा, हेंच्यान सगळ्यांनी मेळून हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तेंच्यांनी हें केलें की हांगा स्टेबिलिटी सारकी ना म्हणून, आनी ताका लागून तो रोड एस्टिमेट आसलो तो पयलू रेडी केल्लो आनी जेन्ना आमकां हांगा खुबशे एक्सिडेंट जाताले आनी ताका लागून आमकां प्रायोरिटीचेर हें काम घेवचें पडलें गेल्या हेका। आनी रिटेनिंग वॉलाचें आसा तेन्ना आमकां सायडीच्यान आनीक स्पेस वाडोवपाक जाय आसली, आनीक जागो जाय आसलो ताका लागून, आनी तो जागो आतां तुमी पळयता आसतले सायडीच्यान ताका वाडोवपाक जाय आनी तेन्ना वाडयल्या नंतर ती खंय ना खंय रिटेनिंग वॉल स्ट्रॉंग जातली आनी ताका ऑलमोस्ट अरावंड 4 to 5 meters ही विथ जाय ताका। सो ताका लागून आमी चर्ची कडल्यान तसो NOC, कित्याक ही चर्च प्रॉपर्टी पडटा, ती NOC बीन घेवन आमी जो फायल आसा ती रेडी केल्ली। सो तेजो जो प्रोसिजर आसा तो प्रोसिजर चालू जाल्लो, बट आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की PWDचे जो प्रोसिजर आसा तो खूब लेंथी आसा आनी ताका टायम वयता। सो बेगीन समज जालो म्हणजे जे प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय, खुबशीं कामां आसता ती प्रायोरिटीचेर घेवपाची आसता ती मिनिस्टरान खंय म्हणल्यार फास्ट प्रोसेस करपाक जाय, बट तशें जायना। एवरी टायम तो आमकां टेंडरिंगाचो जो प्रोसेस आसता तो फॉलो करचो पडटा आनी सगळ्याच हितून जो टेंडरिंग प्रोसेसाचेर हेका लागून चड टायम वयता।